तो आतां पीस जाला तेगे पावर गेलो तो पिशा भाशेन जाला आतां तेगे कितें चल्लो तें आतां चल कन्वर्शन केलो तें आतां तें सापडत म्हूण तो भिला आनी तेजे तो पिसता आनी तो पिशा भाशेन कितें उलयता हावजां आतां कसले कन्वर्शन हांव मागीर दिलो ताका तूं माकोड म्हूण सांगलो आमकां ते हावजां तेणें विड्रॉ केलें म्हणटे विड्रॉ करून पडले का ते पण हावजां तेणें माकोड म्हळ्यार केअर ना आपूण केअर कोना हें कोना म्हणलें ताका विड्रॉ सॅम्पल हय सॅम्पल ताका विड्रॉ करून पडले स्टेटमेंटान दिलो ताणें म्हणटें उतर सर कन्वर्शन केला म्हटलं कसले कन्वर्शन केला सगळे शेत हें केलें न्हू सेटलमेंट केलें न्हू त्या इन्क्वायरी चालू आसा देखून तो भिला आतां कोण इन्क्वायरी करता आमी कोतले गव्हर्मेंट कोतलो ऑलरेडी इन्क्वायरी घेतली हय इन्क्वायरी केलें हांव मागलें न्हू हांवें मागलां But he was saying safe agriculture, safe farming and all that. ऑल आनी तेगे पासून सांग्यार कितें चलता तें म्हाका काडपाक जाय आतां सांग्यार कितें प्रोजेक्ट कितें तो म्हाका इन्क्वायरी करपाक जाय तेगेली आतां तो पिशा भाशेन आतां भिला आतां फ्रस्ट्रेट जाला तेगे पावर गेला तेका तें चोरून मेळना देखून तो आतां पिशा भाशेन जाला देखून आतां कितें उलयतलो हावजान कितें उलयता तो आमी चोयतले आपणाचो